कोंकणी उलोय लंडन फुलोय ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार। हांव वेलेन्सी डिसोजा गांवान कालामुर्चे तुमचे मुखार सादर कोत्ता। कवितेचें नांव आमची चिंतना आमचे पाकटे। कविता बरोवपी बाब एंटनी कोरिया पेनकर गांवान कांदोले। तर आयकात कविता आमची स्वप्नां आमचे पाकटे। मनशाची चिंतना रातची जातात स्वप्नां, तरूय त्या स्वप्नाचेर मनीस पाती येता आनी आपल्याचो फुडार थारायता। पाकट्या वेळेन मनांतल्या मनांतूच जोळी मोळी तळमळटा। सुकणीं सावजां, पाके आनी पिसोळीं, बिरमोट्यो आनी मुस्कां, बोकी आनी गोणी आपल्या पाकट्याच्या आदारान जोळी मोळी बिंदास भोंवतात। स्वप्नांतलीं कामां जालोलीं जाल्यार मेलोलीं घारा परतोवपाची अशीं आमची जाणटेलीं आमकां सांगत आयला। तांच्या सांगण्यांनी खूब शाणेपण आसा। सुकण्या पोरी मनीस वाऱ्यार वयर वयर उडोंक सोदता, सुकण्या पोरी मनीस वाऱ्यार वयर वयर उडोंक सोदता, पूण देवाचो गोठ देवूच जाणा आसता। ताचो ताव मनशाक मेळना, तरूय मनीस आपल्या चिंतनांनी आनी रातच्या स्वप्नांनी आपलो फुडार थारायता। मनशान शाणो जावंक जाय, मोईजान ल्हान जावंक जाय, कोश्ट करून वयर सरोंक जाय। सुकण्या पोरी पाकट्याचेर उडोंक सोदचें न्हय, स्वप्नाचेर पातयेत रावचें न्हय। देव बरें करूं।